अमृत आमच्या जीवाच्या ये जेजू आमच्या देव तुवेगी या बोई दोडा दारोन दिवच्या मनुष्या कुडा नासांको दे सोडी नाका आदाव येवीन पातो केले सुरगीचे नाव देवान दापले उक्ती गुरु बोर्दून ते ये वेगी तुये बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाच्या भयणी भावांनो आमच्या घरांत कोण सोयरो वो मानादीक मनीस येता म्हूण आमकां सांगले वो कळ्ळें जाल्यार आमी रोखडेंच आमचें घर नितोल करता वस्तू स्वातेर दवरता आनी त्या मनशाक मेळूंक तयार जाता आयज आमी क्रिस्तियनाच्या पयल्या आयतारा थावन नवे सेवाधर्मीक वरस सुरू करता आमचो सोमी आमचो दोनी आमचेर आमच्या काळजांत येवंक सोदता ताच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्माचे परबेक आमी तयारी करतना चोत्राय दवरून आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमचे भितर आसलोले वायट आनी कोटे तें उमटावून आमच्या सोडवणदाराक आमच्या काळजांत येवकार दिवया हेंच करून ह्या दिनवासनीच्या बलिदानांत कृपा आनी बळ मागुया प्रितीच्या भयणी भावांनो हांवें आद्वेंताचे रितीची पयली वात पेटयली तेच भाशेन जांबळे आंगावले घातलेले आसा खुणायता की आमकां इगोज मातेच्या जिवितांत एक नवो काळ सुरू जाता क्रिस्त येण्याचो काळ आद्वेंताचो काळ द टायम ऑफ एडवंट आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां दोन येण्याची खबर आमकां करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आनी तेच भाशेन संबरंबून जेजूचें पयलें येणें म्हणजे जेजूच्या जल्माची परब तर हे दोन येण्याची खबर आमच्या मनांत दवरुया आनी हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां सगल्यांक फळादीक जावंक आमकां फायद्याचो जावंक ह्या मिसांत आमी फावो ते परी वांटूक येवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगणी सारून सांगता मोनाची दोन तोंडां सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमचो उपराध ओमचो उपराध ओमचो बोड उपराध ह्या पासत भाग्यवंत सुदान संकवाद मारीक सगळ्या देवांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सत पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमीन सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको Krista kakutku, Krista
kakutku, Krista kakutku. Somia kakutku, somia kakutku, somia kakutku. प्रार्थूया. हे मीस दिनवासनेच्या मनानं आपल्या जोल्मा दिसा सोमियार भेटूयता सावियो निलोन फर्नांडीस आखेबायश ह्या आमच्या भावाच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया आनी ताच्या जिवितांत देवाचो शुभ आशिर्वाद आनी देवाची कृपा फावो जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. तेच भाशेन थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमचें देसांव देवा मुखार आमी घालुया. ह्या मिसांत हांव आयला खेरीत भाशेन ह्या इंतेसावा पासत मागूंक त्या इंतेसावा लागून देवा लागीं आमी प्रार्थुया. सुतपुदवेदार देवा, तुवें बासायल्लोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोडण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायेलाच्या गोराण्यांक आनी जुदाच्या गोराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते सोमीन दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुसालेम बिरांते विणें जियेतलें. आनी सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शारांक वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. सबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच पांडावोलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. सबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिखान करून आसा देखून तुका बरें मागता. सबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकाराक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगल्या मनशांताय सोम्यान सुबामपणी वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येत तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करता. शेकी बाबा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा तें एकचाराचें
नावीन आमी तुमकां विनोदी करता आनी तुमचे कडेन पोरातून मागता तें हें देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात तशी तुमी जियेतात खोरी पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात सोम्या जेजूचे सोदतेन आमी तुमकां दिलोल्यो आज्ञा तुमी तोर जाणोत देवाचें उतर हें देवाचें वडकार उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy तुजी काकूट आमकां दाखोय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy Sorvespor Domce soveasu Domci soviasu Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान Moima tuka somie जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें सुर्याचेर चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो समदीर आनी ताची लारां गरोसतात ते पड्योन संवसाराची कुळां गाबरोन मोरणाच्या आकांताक सांपडटलीं प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबडून मनशां मरतलीं सुकून कित्याक अंत्रोळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पदवीन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयलो दिश्टी पडटलो हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुमी तुमची चोतराय दवरात ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत संवसारांत वचत थंय आसलोल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणी करून जागृत रावात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista प्रितीच्या भयणी भावांनो नवें सेवाधर्मीक वरस सुरू जालें क्रिस्त येण्याच्या काळांत आद्वेंतच्या काळांत आमी भितर सरल्या आनी पयले 2 आयतार आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमकां खबर करता दुसऱ्या येण्याक आमी आमची तयारी करता जाल्यार निमणे 2 आयतार आमकां जेजूचे पयले येणे जेजूच्या जल्माची परब करूंक आमची तयारी आमी करता तर प्रितीच्या भयणी भावांनो हें आमच्या मनांत धरून आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरूया आयच्या वाचपांनी वेचचे पयलें तुमकां एक घडणी सांगता हांव एक दीस म्हज्या मोटरसायकल घेवन वेतालो आनी मोटरसायकलींत वेताना मुखार एक व्हडलो ट्रक आसलो आनी अकस्मात ट्रकान ब्रेक मारलो आनी ब्रेक मारल्यो देखून फाटली जी गाडी आसली ह्या ट्रकाचेर बसली आनी दुसरी अशेच 3-4 गाडयो दुसऱ्या गाडयेचेर मारून
एक्सिडंट जाली आनी आमी जाणा जेन्ना एक्सिडंट आमच्या गोंयांत जाता तेन्ना कितें जाता तें एक्सिडंट जाली म्हणटकूच झगडी एके भाशेन सगलोच उजोत सगळीच उत्सांबोळाय आनी ह्या खातीर सगलो लोक थंयसर घुस्पागोंडोळोंक असलो भासाभास करताले आमच्या जंक्शनाचे पासून नावेली जंक्शन कितलीशीच एक्सिडंट जातात आनी मागीर वरांची वरां ट्रॅफिक जातात कित्याक दोन पाटी मागीर उलयतात भासाभास करतात ते भाशेन सगल्यो लोक हे भाशेन भासाभास करताले आनी एकलो मनीस गाडी भितर बसूनच आसलो तो आपली तकलीर व्हिलाचेर मारतालो आनी कित्याक काय दुसरो लोक एक्सिडंटाक सांपडल्यानी आपल्या गाडीचे इन्शुरन्स केलेले पूण ताणें आपल्या गाडीचे इन्शुरन्स करूंक ना आपली गाडी बरी आसून गाडीचे इन्शुरन्स करून आनी हाका लागून तो तकली सकला काडून व्हिलाचेर तो मारतालो प्रितीच्या भयणी भावनो आमचे लागीं चडशे जाणां कडेन आतां गाडयो आसात वो बायक तरी आसतलेच आनी ह्या बायकाचेर वो गाडयेचेर आमी इन्शुरन्स करता ते भायर कोण कोण आपल्या जिविताचे इन्शुरन्स करतात कोण कोण घराचे कोण कोण आपल्या धोंद्याचेर इन्शुरन्स करतात कित्याक काय आमी इन्शुरन्स करता जाणात काय आमी अमक्या दिसा एक्सिडंट घडटलो म्हूण ना आमी पळोवया कितलीशीच जाण आमी इन्शुरन्स करता कित्याक जेन्ना उपसयोग घडटा तेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना आमकां एक प्रोविजन आसा भिवपाची गरज ना कित्याक इन्शुरन्स पयशे हारी करतले आमी एक प्रोविजन कशें कितें जातलें मुखार म्हूण आमी इन्शुरन्स काडून दवरता तेच भाशेन आमच्या उत्मीक जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत असल्याच इन्शुरन्साची गरज आसा आनी कसलें इन्शुरन्स काय जे कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी करता तें आमी करीत रावया जे आमी करता दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितांत ते बरे भाशेन आमी करुया आनी जे कितें आंकडे तिकडे आसा जे कितें वायट आसा तें आमी पयसावपाची गरज हें तें इन्शुरन्स आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्माचे परबेक आमकां पुरो जातलें प्रितीच्या भयणी भावनो आयच्या वाचपांनी आमी वचुया आयचें पयलें वाचप जेरमेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी थंयसर कठीण काल कित्याक नेबुकदनेजार राजा बाबिलोनाचो राजा आतां इस्रायल पुर्जेन आयलोलो तांचे देव मंदीर नाश करता ह्या लोकांचेर अधिकार चलयतालो आनी आमी पळयता इस्रायल देवान विंचून काडलोली पोरजां देवाचेर गुणगुणटात कित्याक तांकां समजोना कशे भाशेन जो राजा आसलो जेदेकिया राजा तो नाच जालो आनी आतां बाबिलोनाचो राजा नेबुकदनेजार तांचे राज चलयता कित्याक देवान इस्रायल पुर्जे कडेन एक करार केलोलो दावीद राजा कडेन एक करार केलो आतां ही पोरजां तुमची तुज्या घरांतलो कोण एक राजा आसतलो वो तुजे कोळयेचो कोण तरी एक राजा आसतलोच पूण आतां जेदेकिया राजा ना आनी हाका लागून लोक विचार करता हें कशे भाशेन जावंक जाता ते विसरले की कितल्या प्रवादी येवन गेले आनी तांकां म्हणटात मानमेंद जरी तर तुमी पाडिनात जाल्यार अशें जातलें कित्याक तुमी वायट जिवीत जियेतात मानेमेंद पाडिना म्हूण अशें जातलें आनी तेन्ना जेरेमियास प्रवादी बोरवांशाची बाकीत करता आनी म्हणटा एकलो मनीस येतलो आनी सगल्यांक तुमकां सोडवण जोडून घेतलो एकलो मनीस येतलो आनी खरो तो जावन आसा राजा आनी हो राजा आमकां सोमी जेजू क्रिस्त जेरेमियास प्रवादी बाकीत करता सोम्या जेजू क्रिस्ताची खबर जरी तर तेगे राजवडकी वेगळेच तरेची आमच्या काळजांनी राजवडकी चलोवपाची पूण जेजू दाविदाच्या घरांतलो ताका लागून नव्या कोरांत पवित्र पुस्तक आमी उगडलें जाल्यार पोत्तून आमकां मेळटा दाविदाच्या पोता म्हजी काकलूत कर जेजूक
दाविदाच्या पुताक म्हणटा, कित्याक जेजू जेसेच्या कुळेंतलो आनी दाविदाच्या घोरांतलो. तर मोगाच्या बाबडी न्हू, जेरेमेस प्रवादी एके भाशेन आमकां सांगता की आमच्या वायट कर्तृत्वा लागून आमकां जेजू दिश्टी पडना, वा आमच्या वायट कर्तृत्वा लागून आमी जेजूक घेवंक आमी तयार आसची नात. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो तेसलोनिकांक बरोवन आमकां म्हणटा की आमचें जिवीत निटायेर आमी हाडपाची गरज. आनी भाग्यवंत पावलो तेसलोनिकांक बरयलेले चीट जावन आसा पयली चीट नव्या कोरांत जी पुस्तकां आसा 27 बुक्स जी आसा, सेंट पॉल्स लेटर टू द थेसलोनियन्स पयलें बरयलेलें. आनी थंयसर आमी पळयता लोक थेसलोनिक लोक जेजूच्या येण्याक परतून रावताले. जेजू परतून येतलो म्हूण गेलो. जेजून म्हणल्यार हांव परतून येवसर पातोक करिनासतना रावात, हांव परतून येवसर तयार रावात, ह्या खातीर परफेक्ट जायात, तुमच्या जिवितांत पातोक करनाकात. कित्याक जेजू आपुणूच पातका विणे जल्माक आयलो. जेजून आपल्या पुराय जिवितांत कांयच पातक करिनासले. आनी होच संदेश भाग्यवंत पावलो ह्या लोकांक दिता. कित्याक जेजू येवंक उशीर जालो आनी लोक रिलॅक्स जावन बेबदिकाय वायट वस्तू आपल्या जिवितांत तांणी आपणायली. आनी ह्या खातीर भाग्यवंत पावलो तांकां म्हणटात जेजू जरूर येतलोच, ह्या खातीर तुमी रावतात ते भाशेन थांबून आसतना रावात, जागृत रावात, तयार रावात, वायट जिवीत जियेनाकात, उशीर जायनाकात. डोंट बिकम इनपेशंट. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाच्या बाबतींत आमी पळयता जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याची खबर करता. जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना सुर्या परी, चंद्रिमा, नोखेत्रां कळकळटलेत. आनी ह्या खातीर आमी सदांच आमच्या जिवितांत तयार आसपाची गरज. तर प्रितीच्या बडी भावनो, आयज जेन्ना ह्या आद्वेंताच्या काळांत आमी भितर सोदता तेन्ना आमच्या जिवितांत कसलो संदेश आमी घेवया. पयले सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा सोत्राय रवात आनी मागणें करात. आनी ह्याच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत निमणे वळीन आमकां मेळटा थांबोन आसतना मागणें करात. पातकांचे जैत व्हरूंक, पातकांचे ताळण्याचे जैत व्हरूंक थांबोन आसतना मागणें करात, जागृत रावात. प्रितीच्या बडी भावनो, जायते फावटी आमी मागता तेन्ना फकत आमचे पासत आमी मागता. आमकां ही वस्तू जाय, त्यो वस्तू जाय, आमकां बरी भलायकी, आमच्या फॅमिलीक आमी मागता. पूण दुसऱ्या आमच्या भावा भयण्याक आमी मागता काय? वो आमी चिंता आमी सारकी आसा तितलेंच पुरो, तो मनीस वायट वो, ताका कोण दी वायट आमी पळयतले ना. तांकां वायट हाडोवपाक आमकां जबाबदारी आसा. जरी तो म्हजो भाव वायट करता जाल्यार ताका निटायेर हाडूंक आमी प्रयत्न करपाची गरज. आनी आमी क्रिस्तांव मनीस दुबाव पर्यंत प्रयत्न आमी करता. पूण प्रयत्न केल्यारच पुरो ना. कित्याक देवाची कृपा आमकां जाय. जायते फावटी आमकां दिसता आमचे लागीं तें जायना. आमी जायते प्रयत्न करता पूण शेकी ते वस्तू एके भाशेन येसवंत जायना. कित्याक देवाची कृपा थंयसर ना. देवाची कृपा आमची सगळें आसूंकूच जाय. प्रितीच्या बडी भावनो, आमी पळयता घडये तुमच्या वॉट्सॅपाचेर वो सोशल मिडियाचेर एडवंट प्लॅनर येयलो आसा. 40 days अमके दिसा ज्यो ज्यो वस्तू आसात ह्यो वस्तू अमके दिसा तुमी करूंक जाय. बरी वस्ती. पूण दिसा दिसपटी आमी हो प्लॅनर आमी पाळटा काय? वो आमची ओन प्लॅनर आमच्यान करूंक जाता. जरी तर आयज हांव बायबल वाचता, देवाचें उतर हांव वाचता, जाल्यार फाल्यांच्या दिसा हांव गोठो कसो करतलो, हांव नोखेत्र कसो करतलो, हें म्हज्या मनांत प्लॅनिंग करपाची गरज. थोडें प्लॅनिंग इंडिविज्युअली आनी थोडें प्लॅनिंग कुटुंबा बरोबर हांव देवाचें उतर वाचता. वो दुसऱ्या दिसा कुटुंबा बरोबर ह्यो वस्तू तयार करता, त्यो वस्तू तयार करता. एक दिसा कितें तरी करूंक आमी प्रयत्न करपाची गरज.
दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भणीनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत इन्शुरन्स आमी करपाची गरज. आनी इन्शुरन्स म्हणल्यार आमच्या बऱ्या गुण्या वरवीं बरेपण आमी विस्तारीत रावपाचें. आनी जरी तर म्हज्या जिवितांत कितें म्हाका वांकडे तिकडे वस्तू करूंक म्हाका पावयता, वो वायट रस्त्यार म्हाका पावयता जाल्यार ह्या वायटाचेर आमी निशेध मारपाची गरज आनी बऱ्यो कोन्यो आमी करीत रावपाचें. जें कितें बरेपण म्हज्या गुणा वरवीं जाता तें बरेपण आमी विस्तारपाची गरज. जेजू संवसाराच्या शेवटाक येतलो म्हण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां खबर मेळटा. आनी होच तो जेजू जो आयज आमचे मदेकात आसा. होच जेजू थोड्याच्या वेळान उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. तो दुसरो जेजू न्हय, संवसाराच्या शेवटाक येतलो. कित्याक जॉन चॅप्टर 3:16 आमकां मेळटा, जेजून संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे पासत धाडलो. म्हाका आनी तुजे पासत जेजू आमचे मदें आसा. आनी होच जेजू परतून येतलो. ह्या खातीर आमी जागृत रावपाची गरज, तयार रावपाची गरज. कांय जाण घडये चिंतीत आसतले की जेजू जेन्ना कुर्सार हुमकळटालो तेन्ना दोग जाण चोरां जी सायडीन आसली आनी उलो मारलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, आनी तांकां स्वर्ग मेळ्ळें. पूण घडये आमकां हो चान्स घडये मेळोना जायत. घडये जेन्ना संवसार काबार जाता तेन्ना आमी घडये उलो मारीत जेजूक, सायबा म्हजी काकलूत कर. पूण जायते जाणांक आमच्या बाबा भयण्याक आमकां चान्स मेळचे ना. कित्याक मरण केन्ना येतलें तें कोणूच आमकां खबर ना. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या मिसांत आमी भाग घेता तेन्ना जागृत रावंक, सत्रायेन आमचें जिवीत जिवंक आनी मागणें करूंक ह्याच जेजूची बोड आनी कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी परगटुया. सत मानता देवा, सत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो. आंकुवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमची मागणी, आमच्यो गरजो पवित्र सभेच्या नांवान देवा बापाक आमी उबारुया. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळाक सुरवात दिताना पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूचे जल्माचे परबेची खरी समजणी आपले परजेक दिवंक आनी आत्मीक वाटेन आकारणी करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. वेचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. देवाचे राज वडकून घेतात आनी गरिबांतल्या गरिबांक देवाचो मोग आपणे केल्ले सेवे चाकरे वरवीं दाखयतात. तसले फुडारी निवडून येवंक बापा लागीं मागुया. क्रिस्त येण्याचो काळ देवाच्या मोगाचो काळ. देव आपले पोरजेक मेळूंक येता. दर दिसा वेळा वेळार आमी आमचो वावर बरे भाशेन करूंक आनी आमच्या सोम्याच्या येण्याक सदांच जागृतायेन तयार रावंक आमकां देवाचे बळ आनी कृपा मागुया.
मागणी आयक आमची मागणी आयक बाबा. नातालांची परब आमची समुदाय ओकोण करूंक भावपण वाडोवंक आनी एकामेका लागीं दुस्मानकायेच्यो वणटी मोडूंक आमकां एक सोयेक जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आयक आमची मागणी आयक बाबा. भोव सुर्गीच्या बापा, तूंच आमचो सांबाळणार आनी दोनी ह्या वेळार ल्हानविकायेन आनी भावार्थान कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात, तर ती तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. बेटो खाटाव आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां दोकोर पिता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उडो आल्तार हाडटा, नाकाचो रोस समोर पिता, आमची सुख दूख सोरबेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पुतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. जी सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोत पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व घाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोले देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दोलबारांचो सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच तुका सोयसोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंच तुका सोयसोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेशी आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक घोरात Bavartaco gutporgotoja सोम्याची सो तुझे मरण आमी सोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्या आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीमोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या मिसांत भाग घेतलेल्यांची काकलूत कर आंकवार मारये देवाची माय सांगाती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सत्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवानशान उतरिकता तर आमकां तुजें उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Smoci tu cotreta Jesu kalasat moja Ashintuka shivu karata Maguyasha arga moja Alis moci tu cotreta Jesu kalasat moja Ashintuka shivu karauta Maguyasha targa Mozo duktanita Jesu otimiad moja Jivaka moja Gukata lagata Jesu Jiva moja Otomomoso dukta neta Jesu otemia moja Jivaka moja Bukata lagata Jesu Jiva moja Talis moji tu cotreta Jesu kalasat moja Ashituka shivu karauta Maguyasha targa moja Talis moji tu cotreta Jesu kalasat moja Ashintuka shivu rauta Maguyasha targa moja
आत्मीक गुमण्यावा खातीर मागणी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. ही गुडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजान आसा मसूस म्हूण हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत उत्तीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. लग्नाच्यो चिटी वाचता. देवाचे कृपेन लग्न जावंक फुडें सरल्यांत क्रूज कोस्ता, क्लायड वाज, आंकवार पुत, मानुएल वाज आनी आल्तिना सांताना वाज रावता मारगांव आनी रेनिता साविया सुवारेस आंकवार 2, ओलेग्यारो सुवारेस आनी लिविया सुवारेस रावता तेलावली नावेली. लग्न जातात किगन सावियो बरेटो, आंकवार पुत फ्रांसिस्को जाकारियस बरेटो आनी मर्सी बरेटो रावता कोलमोरोड नावेली आनी चिक्वितिता दालीन दा क्रूज, आंकवार 2, कार्मो दा क्रूज आनी मिलाग्रिना पिएदाद दोलोरोसा फर्नांडीस रावता कांसाली. लग्न जातात वेल्झिन मिरांडा, आंकवार पुत, रोजारियो मिरांडा आनी पिएदाद मिरांडा रावता दावोल्ली नावेली आनी विलिशा मास्करेनास, आंकवार 2, आंतोनियो मास्करेनास आनी कायताना मास्करेनास रावता सान जुजे दे आरियल. लग्न जातात सँडी कोलासो, आंकवार पुत, मारियान पियादाद कोलासो आनी कायतान जुआना कोलासो रावता फुसलाबाट नावेली आनी वेलेन्सिया कामोयतो, आंकवार 2, मारियाना कोमायतो आनी आवरोरा सिल्वा रावता सान जुजे दे आरियल. लग्न जातात ब्रॅडली अँटनी पेरेरा, आंकवार पुत, आगोस्तिनो पेरेरा आनी ब्रिजिडा कातरिना पेरेरा रावता शिंकेटी नावेली आनी अक्षया रामाकांत तुलस्कर, आंकवार 2, रामाकांत तुलस्कर आनी गीता रामाकांत तुलस्कर रावता वास्को दा गामा. लग्न जातात क्लेफ्रान फॅबी पिरीस, आंकवार पुत, आंतोनियो पिरीस आनी फ्रांसिस्का लॉरेन्सा पेरेरा रावता तेलावली नावेली आनी रोवेना विक्टोरिया अलिशा फर्नांडीस, आंकवार 2, रोमियो फर्नांडीस आनी बर्ता पिएदाद आफोन्सा रावता कुवेली कांसावली. लग्न जातात शेन स्नेडन देसुजा, आंकवार पुत, सिल्वानो जुजे देसुजा आनी आयसी मीना देसुजा रावता कोलमोरोड नावेली आनी क्रिझेल्डा जेन मार्टिन्स, आंकवार 2, निकोलस नेविल मार्टिन्स आनी सेंटा लिना मार्टिन्स रावता रातवाडो नावेली. लग्न जातात मॅक्सन फर्नांडीस, आंकवार पुत, गॅस्पर फर्नांडीस आनी नातलिना फर्नांडीस रावता बाटपाल काणकोण आनी फ्लॉसी कोस्ता, आंकवार 2, पास्कुआल कोस्ता आनी सेबास्तियाना खोलासो रावता जोरीवाडो नावेली. लग्न जातात नाजारीन लिओफिल पेरेरा, आंकवार पुत, झेवियर पेरेरा आनी जेनिफर गॅरालीन डिझुजा रावता सेकंड दांडो नावेली आनी फ्रावेल मेलनी रॉड्रिगीस, आंकवार 2, विन्संट सिरिल रॉड्रिगीस आनी फ्रीडा डिकोस्टा रावता आसोलना. लग्न जातात सोनी रिबेलो, आंकवार पुत, लुईस सेबास्तियान रिबेलो आनी नातालिया वालेस रावता गांटामोरोड नावेली आनी सेलिना मेनेझीस, आंकवार 2,
Conceição Menezes आनी Piedad Menezes रावता पारोडा. लग्न जातात विल्बर मार्क de Costa, Anquarput Santiago de Costa आनी Tomasina Severina Anastasias Fernandes रावता शिंशिनी. आनी Otilia Iwan Ferrão, Anquardo, Rosario Agnello Candido Ferrão आनी Lerina Valentine Ferrão रावता तेलावली नावेली. लग्न जातात Joaquim Shah Sensei Fernandes, Anquarput, Mauricio José Inácio Roque Fernandes आनी Socorro Espociaso Dais रावता सावंडे. आनी Sibyl Charlotte Vaz, Anquardo, Francis Xavier Vaz आनी Celine Teresa Ribello रावता रातवाडो नावेली. लग्न जातात जेफ केजिटन डिकोस्टा, Anquarput Joel Roy डिकोस्टा आनी मीना डिकोस्टा रावता अराया. आनी Natasha Bernadette Pinto, Anquardo, Mario Savio Pinto आनी Maria Nita Pinto रावता दोंगोरी नावेली. लग्न जातात रॉयडन डायस, Anquarput Alorius डायस आनी Sandra डायस रावता मांडोपा नावेली. आनी पर्सी डियाना पेरी, Anquardo, जॉन पेरी आनी एनी पेरी रावता सावंडे. लग्न जातात क्रिस्पिनो रॉड्रिगीस, Anquarput ग्रेगोरियो रॉड्रिगीस आनी आंतोनेता सिक्वेरा रावता सांगे. आनी युवॉन डिझुजा, Anquardo रोजारियो जोसेफ डिझुजा आनी आंतोनिएता फर्नांडीस रावता मानिलेरोस नावेली. इगोजेच्यो कोडवण्यो. कालच्या दिसा सोनवार इगोजीची साफसफाई केल्या. फर्स्ट दांडो आनी सेकंड दांडो ह्या वाड्यांतली भावा भयण्यांक आनी आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. फुडल्या सोनवारा इगोजीची सफाई करूंक सकाळीं 9:15 वाजता फ्रादिले आनी नागमोडे ह्या वाड्यांतली भावा भयण्यां. गेल्ल्या आयताराक दोर्मदान जाला ₹54,837. आयज क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. जेजूच्या जल्माक आमी आमची आत्मीक तयारी आयच्यान सुरू करता. आयज सेवाधर्मीक सेवकांची जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या सोनवारा डिसेंबराचे 4 इगोर्जेंत 6 वाजता आयताराच्या मिसाची मांडावळ करूंक कोलमो रोड वाड्यांतली भावा भयणां. फुडल्या आयतारा डिसेंबराचे 5 मिसाचो वेळ आनी मांडावळ करूंक हे परी 6 वाजता रातवाडो, 7:15 नागमोडे, 8:30 बुतिकास, 9:15 फर्स्ट दांडो तशेंच 9:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या आयतारा देव संदेशकारांची जमात सकाळीं 11 वाजता रोजरी हॉलांत. नव्या वर्साक रुजायेची पावलां सबस्क्रिप्शन ₹200, जिविताचो प्रकाश 120 आनी डेली फ्लॅश 120. PPC वांगड्यांनी डिसेंबराचे 20 पर्यान सबस्क्रिप्शन हाडून दिवचें. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत कुटुंबांत आनी खासगी जिवितांत तेसाचे मागणी करूंक नवी पुस्तिका उजवाडा आयल्या. मोल फकत ₹20. मिसा उपरांत भायर विक्रेक आसतली. ह्या दिसांनी आदल्या गोंयांत भागिवंत फ्रांसीस शावेराची नोवेनां चालू आसात. डिसेंबराचे पयले सकाळीं 8 वाजता मिसाची भेट मारगांव वारादाच्या भाव भयण्यांक नेमलोले आसा. गोट्टा तांणी वेचे म्हण आमी उलो करता. डिसेंबराचे पयलीर सकाळीं 8 वाजता. रुजाई सायबिणीच्या नोवेना दिसांनी कांय आमच्या वाड्यांतल्या फिरगोसकारांनी भायर कॅन्टीन घातलेलें. हातूंतल्यान येणावळ आयल्या ते जावन आसा ₹1,68,640. आदार करतल्यांक आमी शाबासकी दिता. रुजाई सायबिणीचे परबेशी खुशालकाय आमच्या फिरगोजेंतल्या गरीब फामिलींनी समोरुमचे खातीर सुमार 150 फामिलीक फिरगोजेंत जावन जेवणां खावपाच्यो वस्तूक आमी पाठयल्यो. आदार करतल्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. फ्री आय चॅकअप कॅम्प जातलें आयज सकाळीं 9 वाजता ते 4 वाजता पर्यंत डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हॉलांत रोजरी ग्रावंडा लागीं जाता तितल्यांनी फायदो काडचो. कळोवंक मागला की 2022
ते 2024 ह्या वर्साक तेलावली कम्युनी आदाराची येलासांव घडटली म्हूण डिसेंबराची 5 दनपारच्या 2:30 वाजता तेलावली कम्युनिटी दारींत. लायट हाऊस मारगांव क्लर्जी होमा लागीं क्रिसमस डेकोरेशन्स विक्रेक आसात. वचून त्यो विकत्यो घेवन तांकां आदार दिवचो. आयज सांजे तियात्र आसा रोजरी इस्कॉला ग्रावंडाशी सांजे 7 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबी आसूं आनी सुत पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडपकार. तारकाये बेगी बेगी मोळवावेली उतरोशी. तारकाये बेगी बेगी मोळवावेली उतरोशी. कालकातोली काडून आमकां उजवाडांत हाडून आमकां आमची पातकां उतरून नाळतो. सासणीक शिरें दाखोव बोलतोर. तारकाये बेगी बेगी मोळवावेली उतरोनशी. तारकाये